सिंगल IAS ऑफिसर हांवें ते चॅक केलें की तीच गाय म्हणून, कारण निला मोहन म्हणून आनी कोणी गोंया आसपाक शकता. सो पयल्यार ती आमची एड्युकेशन सेक्रेटरी आसा, IAS ऑफिसर आसा, बरी गजाल. खंयचे IAS ऑफिसर जर हायर एड्युकेशन करता आनी तेजे जर आमकां फायदो जाता, वी वेलकम दॅट, एंड इट्स अ गूड डिसिजन. पूण ते IAS जे रुल्स आसात, सर्वीस रुल्स आसात, CCS रुल्स आसात, त्यांनी स्टेट गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची परमिशन घेवपाक पडटा. देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. कारण एज अ सेक्रेटरी एड्युकेशन थंय तेंची प्रपोजल येतली युनिवर्सिटीची, तितून मेरिटाचेर ती अप्रूव करप जावं रिजेक्ट करप तें आसता. कारण वायस चान्सलर तुजो जर प्रोफेसर आसलो, कारण तूं जर स्टुडंट असलें आनी तो प्रोफेसर असलो जाल्यार तो आय थिंक देर वील बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. एज एड्युकेशन सेक्रेटरी वेदर शी वील ट्राय टू प्रोटेक्ट गोवाज गव्हर्मेंट्स इंट्रस्ट, or whether as a student of the vice chancellor she will try to protect university interest. मुख्यमंत्र्याच्या आपल्या विजडमान, त्याच्या विद्वत्ता जी आसा तेजे कडेन तो इंडिपेंडंटली थिंकींग करतलो. आनी म्हाका अपेक्षा आसा की मुख्यमंत्री असले ट्रॅपाक सांपडोन घेवपाना आनी अननेसेसरली युनिवर्सिटीक हो बदल करपाना, अशी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी मुख्यमंत्र्याकडल्यान अपेक्षा धरता.